PWD हांगा येयल्ली म्हापसा आमचे कायसूच्यान जो अंजुना पंचायतीचो वॉर्ड क्रमांक 5 आसा तो लोक सगळो आमी एक म्हयन्या पयलीं हांगा येवन गेल्लो. सरान सांगलेलें कितें की एक आमकां 10 दीस दिया, 10 दिसां भितर तुमचो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. पूण हे लोकांक उदीक येताले आनी एक म्हाका फोन येयलो त्याच दिसा एका म्हयन्या पयलीं हांगा येयल्ली हांव PWD. तेन्ना हांव रिपोर्टर उलयतां म्हणून पार्वती मॅडम म्हणलो तूं ज्या लोकांक घेवन म्हापसा गेल्ले पळय ते मायग्रंट न्हू, कोमलीजात जाग्यान रावता, तांकां घेवन गेल्ले न्हू तूं, ते हकदार आसा उदकाचे काय म्हणून. तर हांव ते म्हाज्या भावाक कोण हांव नकळी XYZ कोण तो म्हाका खबर ना आनी ताका विचारूंकूय ना ताका हांव सांगूंक सोदतां तुमच्या माध्यमांतसून उदीक ही आमची गरज. जर ते कोमलीजात जागेत आहा अशें तुमकां दिसता, जर ते इलिगल आनी जर ते मायग्रंट जाल्यार ताका ओट कशी आसा थंय. जे त्या एरियेत वोटर आसा पळय आनी तांकां पंच लागता अशाच मनशांक हांव घेवन येयल्या. हे लोक न्हू मांडांक बसता, ते देवा धर्माचे हिंदू धर्माचे आमचे करता तसले लोक हे कोण भायले येवन रावूंक ना. हांव तो कोण पळय हा उलयलो त्या मनशाक हांव तुमच्या माध्यमांतून सांगूंक सोदतां. ह्या पळय हांव लोकांक घेवन येता ते भायले न्हू, हे सगळे गोवन लोक. आमचे कितलींशींच वर्सां तेंचे पिलगी हांगा जाल्ले हे लोक आनी तांकां ह्या 6 म्हयन्यांक उदीक येयना. ते तेंच्या फुडें जी घरां आसा ती चडटेर आसा, तांकां सेम प्रॉब्लम जालो आनी मागीर लास्टाक तेंचे उदीक आतां बंद जालें. थंय 2-3 वर्सां जालीं उदीक येयना. तशेंच आमचें आतां जातलें म्हणून ह्या भंयान ती परत हांगा येता. हें हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. हांव सांगता पळय ते सदांच हेंच आसता म्हाजें म्हणून. ते आयज तुमी ह्या लोकां कडल्यान आयका, आयज ती लोकां तुमचे कडेन उलयतलीं. 10 दिसांनी आमचो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो म्हणून सांगलेलो. मातसो कितें प्रॉब्लम आसा तो सारको करता म्हणून आमकां तनय सर आतां मेळ्ळे हांगा. आपूण म्हणाले मिडियाच्या फुड्यान येयना तुमी सराक मेळा म्हणून तेंच्यांनी कितें सांगलां तें तुमकां सांगता. सोनार केणीन जो प्लांट आसा तो आतां सद्या काम बंद आसा, ते जाल्या उपरांत हांकां सारकें उदीक येतलें अशें तेंचें म्हणणें आसा. हांव इतली म्हाजी जी कोण आमची शिवलची MLA आसा डिलाला लोबो, तिका हांव सांगूंक सोदतां प्रत्येक म्हयन्याक ती आपलें जें कितें शिवलीन काम करता तें काम ती सारकी वेवस्थीत बरयता आनी सगळ्याक घालता आपलो रील. नाल्यार खंयच्या सायडीक जो रोड जाला, खंयच्या सायडीक जो डेव्हलपमेंट जाला तेचो बरो एक रील करता आनी आख्ख्या शिवोलीक न्हू फेसबुकार इंस्टाग्रामार सगळ्याक तो घोळात आसता. पण हांव तिका एक सांगूंक सोदतां ही गोश्ट बरीच आसा, तुवें जें काम केलां तें तुवें लोकां मुखार मांडूंकूच जाय. पूण अशे जे लोक आसा जे आजुनूय तूं थंय MLA आसतना उदकाक वंचीत आसा आनी ते तुजे वोटर आसा, हे 100 फावटी हांगा येवन गेले PWDन. ह्या लोकांक एक दीस तरी येवन मेळपाचें कशें तुका दिसूंक ना? ह्या लोकांक जर ही मनीस येवन थंय हुयेली मारता तो पंच खंयचो, तो वॉर्ड खंयचो, ती खंयची पंचायत, जाल्यार थंय वचून आमी विजीट करया अशें दिसूंक ना. एक पंचायतीन सगळ्यांक तेणी आपयलें आनी सांगलें जो पर्यंत तेच्या मिस्टरान सांगलें थंय येवन जो पर्यंत त्या एरियेंतले बिल्डिंग्स जे आसा ते जो पर्यंत बंद जायना तो पर्यंत तुमकां हांगा केन्नाच उदीक येवचें ना. हे कोणी सांगप? हे आमी सांगप. आमकां हे बिल्डिंग्स आहा ते बंद करा, हे भायल्या लोकांक तुमी बांदूंक दिता ते बंद करा, आमचें उदीक कमी जाता. हे MLAनी नाल्यार मंत्र्यांनी आमकां सांगप ना. कारण थंय जे पळय बांदपाक परमिशन आहा ह्या पंचायती सरपंचाची मंत्र्याची MLAचीच आसता, तेंच्या शिवाय जायना. सो हे ते खंयचे बिल्डिंगे बंद करपाचे, खंयच्या भायल्या मनशाक आपल्या एरियेन येवपाक बंद करपाचे हे एका MLAचेर आसता. आनी त्या MLAन आमचें रक्षण करपाक जाय म्हणून आमी वोट करीत आसता. त्या MLAचें काम कितें, त्या मुख्यमंत्र्याचें काम कितें, त्या पंचायतीचें काम कितें हे प्रत्येकान म्हाका दिसता आयज जाणीव करून घेवपाची गरज आसा. तांकां खबर ना पंच म्हणजे कितें. 4 वोटर म्हाका पडले तेचेच हांव हेल्प करतलें आनी 5 वोट पडोवंक ना ताका हांव हेल्प करची ना हे न्हू. मुख्यमंत्री कोणाचो? आमचो सगळ्यांचो. आमचो हक आसा. जितलो त्या पार्टेंतल्या लोकांचो हक आसा तितलो ऑपोजिशनाचो आमचो हक आसा तेंचेर. मुख्यमंत्री आमचो, PM आसा आमचो, MLA सुद्दां शिवलची आसा ती आमची. आमी ना म्हणू शकना. हांव खंयच्या दुसऱ्या पार्टेक काम करूं पण आमचो तिचेर तितलोच हक्क आसा. कारण तिणी काँग्रेस पक्षाक रिजायन दिवन ती वचोंक ना. काँग्रेस पक्षाक रिजायन दिवन काँग्रेस पक्ष सोडूंक ना तिणी. सो आमचो हक आसा, आमी आमचे प्रश्न हांगा मांडटलेच. जशें ती आपलो डेव्हलपमेंट केल्लो रील आसा तो सगळ्याक गुवयता तसोच ह्या लोकांचोय रील तेणी घेवचो. ह्या लोकांचो एक रील करचो ज्या एरियेक उदीक ना त्या एरियेचे उदीक 2 वर्सां इलेक्शनाक आसा तिणी रील करचो आनी फुडल्या 2 वर्सांक तिणी तो रील रिपीट तिचो इम्पॅक्ट म्हणून दाखोवपाचो. पळय अमक्या कडेन अमकी हुयेली मारताली, आयज हांवें थंय उदीक दिलें. अमक्या कडेन अमके हुयेली मारताली थंय उदीक दिलें. हे एरियेक हांवें उदीक दिलें, इतल्या वर्सां थंय उदीक नासलें. हे तिणी दाखोवन दिवचें, तिची वोट तिका पडटली. हे तिणी काम करचें. हे जनते मुखार मांडपाक हांव तुमच्या माध्यमांतसून आयज ह्या लोकांनी म्हाका हांगा आपयलें, हांव येयल्या. आतां बाकीचे सगळे आपले कितें दुखणें आहा पळय तो लोक तेंच्या तोंडांतसून तुमी आयका. लोक
टँकर धाड म्हटल्यार ताका लोक गाय सवता उदकाचो घोट ना आमकां उदीक तोंडान घालतले जाल्यार घोट ना आमी उदकाक रडटा अशें उदीक ते उदीक खंयचे घेताले पयशे आसांक नाका आमचे कडेन ते उदीक घेवपाक सदां उठा टँकरा फाल्यां टँकर येना सांगा म्हाका हें कितें सदां उठून हें कितें म्हाजे इतले देवतेक आहा घर जाल्यार म्हाका उदीक येना सगळो लोक म्हाज्या उदीक व्हरा आतां वर्स जालें बिलां खंयची फारीक करूं ती कोण फारीक करतलो बिलां कित्याक धाडटा आतां कितें 7 म्हयने जाले आतां कितें सांगलां तेंच्यांनी कोण मेळ्ळा आमकां वयर तो नाही सर आत्ता आयला न्हू तो सांगला आपण आता ते काम चालू आहा काम कंप्लीट करता तुमकां उदक येतले 4 दिसांनी 4 दिसांनी ना आता 8 दिसां काम चालू टाकयेचे तेन्ना ते टाकयेचे उदीक काम चालू जालें तुमकां उदीक येतले सांगून आमी आता 1 म्हयनो जालो येवन गेल्ली त्या पयलीं येयल्ली अशी आमी दिलायलाशीन गेली ते कळंगोटी गेली पयले तेका खूब कडेन गेली पंचायतीन गेली आमकां 7 महिने झाले आमकां उदक ना आतां 7-8 महिने जाले म्हाका आतां वर्स जालें उदीक ना पयऱ्याचे पयरे आमी टँकर घेता एका विलांक वयतात घेवन तेंचे कडेन परतता बाबा इल्ले उरले जाल्यार आमकां घाला रे रातचे 3 2 ते आमकां इल्ले उदीक हाडून दिता आनी ह्यो धाडटा आमकां सर धाडटा एक टँकर धाडटा 5 घरांक 1000 लिटर उदीक दिता 1 लिटर उदीक 2 जाणां भुरगीं आनी 6 जाणां आमी 8 जाणांक कशें पावतले कितले दीस पावतले ते सांगा टँकर नाका टँकरांनी आनी झगडी तुका दिले म्हाका दिले तुका कमी दिले म्हाका कमी दिले ही झगडी आमची लायन सारखी करची ह्या आदी पळय आमची लायन आसली तशी आमची लायन करून दिवची इतलेच आमचे रिक्वेस्ट आमकां आनीक तेंचे हें काय ना तितले तेंच्यांनी आमची लायन सारकी करून दिवची आमी एका हिरा लोगो कडेन गेले तुमी सांगले मार्च एंडिंगान तुमी सॉल्व करता मार्च सोंपलो एप्रील सोंपलो मे सोंपलो अजून क्षमो येना आमचे पयले मे खंय उदीक कशें येना पळय तेन्ना ते सुपाय हाडलो त्या सांगलें एका सोड म्हणून खंय उदीक हांगा मागीर आमी हांगा येयले हांगा म्हणून 10 दिसांनी सॉल्व करता फाटल्याक 1 म्हयनो जालो हांगा येयले आमी 7 महिने असं केव्हा उदकाचो ना 7 महिने न्ही हॉटेल पण असं न्ही हॉटेल येतात तांकां पंचायत डिरायला लोबो आनी हे पंच आमचे पंच कितें म्हणटा तुमचे पंच कितें म्हणटा पंच आयकून घेयना आनी आमदारूय काय आयकून घेयना पंचान पयशे पयले तिका हाडली तिचे मिटिंग घेतल्यो सगळे येतले म्हणटा मागीर आवाजूच ना म्हणून आता म्हयनो जालो आमकां 10 दिसांनी उदीक दिता म्हणटा आतां 10चो म्हयनो जालो एक थेंबो येना मरे अशें सुद्दां पायप घालचे तर आडवे सुद्दां धाकटे 10 रुपयाचे बाटले सुद्दां पाणी पडना आमी गांवच्या लोकांनी मरपाचे आनी भायल्या लोकांनी एन्जॉय करपाचे विलांक उदीक दिला न्हू कित्याक तांकां फायदो आसा तेज्यानी विलांक उदीक दिला तेन्ना म्हाका कितें सांगलें मायकल्लो म्हणलें विलांक उदीक दिला तुमी म्हटलें तुमकां फायदो आसा तुका म्हणलें केन्नाच उदीक घेवचें ना कित्याक घेवचें ना म्हटलें आमचे म्हणजे इंजिनियरान सगळे 15 वर्सां जालीं म्हणजे आतां उदकाचो बंदोबस्त केला सकाळीं 7 येताले 11 वयताले रातचे 6 येताले 7 येताले सकाळीं 7 वयताले आसासर तुमकां उदीक पुरो म्हणून आनी तेन्ना ताका आमी घरा कडेन येयला आमी सगळे आमी येयल्ले तेन्ना वाघ सुर्या बी सगळे येयल्या कामरा तेन्ना सगळे हातून आमी गेल्लीं मागीर तेणे आमी उदीक सॉल्व करिना म्हणून तेणे पुलीस प्रशासन आपयलें आमकां आमी हांवें सांगलें हांकां अर्दी तुमी भायर अर्दी हांव भितर रावता म्हटलें हो कितको आतां चवथीक सुद्दां इल्लें उदीक मेळना गणपतीक तुळशी बुद्धी घालतले जाल्यार म्हणून तेन्ना आमचो सोय घाल्ली अशें केल्यार तो सांगता तो कितें सांगता तेन्नाचे तेन्ना गेले खंय आतां खंय तुमकां येवचोच ना खंय आतां टँकर धाडलो आतां टँकर दिता न्हू टँकरा कडेन झगडी जाता आमी गरीब आहा आमचे कडेन कमवणारो कोण ना एक बॅरल आहा म्हाजे कडेन 4 बालदे घेतली 5-6 फावटी टँकर येयलो उदीकूच दिवना तो काल येयला म्हणटा तुका उदीक घे हांवें पावसाचें भरून दवरला म्हणटा तुवें तुळशीत कडेन आपलें बॅरल भरला हांव कित्याक घेवं काय म्हणलें नाका मुगो म्हणटा तुका आतां 5-6 फावटी येयले तुका म्हणलें विचारलें हांवें म्हाका उदीक दिना काय म्हणून ना उदीक सोंपलें ना उदीक सोंपलें म्हणटा मागीर गरिबान तर अशें आमी गरिबांनी मरपाचें आनी भायल्या लोकांनी एन्जॉय करपाचें आमी गांवची मरे हांगासर आमी कितें करपाचें म्हणजे आतां मिनिस्टरा कडेन आमचें काम जायना आतां आमी खंय वचपाचें तुमी तरी आमकां सांगा न्हू आमी खंय गेल्यार आमचे प्रश्न सॉल्व जातले पळय ते कळोंक जाय आमकां कित्याक आमकां गरिबांक कळना न्हू अशें जायना वगैरे रावन जायना सदां उठून एक म्हयनो जालो 10 दिसांनी तुमकां उदीक दिता म्हणलो 10चो आतां म्हयनो जालो आजून तो मेजार येवकूच ना थंयसर
चर्चिलाच्या उतराक आमकां उदीक गावल्लें. चर्चिलाच्या उतराक कशें उदीक गावल्लें? आमी पुलीस प्रदर्शन आपयलें. पुलीस प्रदर्शन येयलो, बस भरून लोकांक गेल्ले आमी सगळ्यां दारान भोंवन. आनी तेका सांगलें, हेंकां सांगलें बाकीच्या अर्दी भायर राव म्हटलें, अर्दी भितर राव. हो कसो वयतलो वयर कामरान तो हांव पळयतली म्हटलें. मेज बडयलें तेचें. तूं म्हणलें बरी हुशार. आनी तेका सांगलें एकटेक येयत जाल्यार तुजेर येतलें म्हटलें, मरात जाल्यार हांगा व्हरून. आनी मागीर दुसरे दिसा म्हणलो फाल्यां करुया, परवा करुया. येयलो दुसरे दिसा तो. आनी हे पंचान कितें काय म्हणल्यार आपलो प्रश्न सॉल्व केलो. हांव घरा कडेन रावलें कित्याक ही सगळो लोक गेलो आनी हांव घरा कडेन रावलें. कित्याक ही मागीर परती सगळो लोक म्हाका फोन येयलो, तूं ना सुकांती, तूं ना सुकांती, यो मातशें उलोवपाक म्हणून. तेन्ना तेणें कितें सांगलें, हेणें इंजिनियरान कितें सांगलें, चल चल म्हणलें आमी या आतां वचूया. हेंकां सगळ्यांक सांगलें हांवें वचो नाका म्हटलें. तेजे गाडयेन बसा सगळो लोक आनी वयर या आमी. तेन्ना मागीर तो येयलो. हांवें म्हणलें तूं जर आतां करिना न्हू आमी पायपां फोडटा म्हटलें. पंच कोण नाव कितें? प्रतिमा गोंयकर. आतां पायपा फोडपाची. आतां जर आमचें कांयच जायना. आतां पावस लागता इतको आमी पावसाचें उदीक घेवन पिवपाचें उदीक. 11 तारीख जाली सर आमी गरीब आहा सर. आमचे कडेन काय ना, एक बॅरल आहा येदे आनी बालदी आहा. आनी बारीक आयदनां बरी ना टँकर, बारीक आयदनां म्हणजे तुमी येताना जाताना सगळे मोठी आयदनां घेवन येयल्या. कोणूय आतां भाड्याक दवरून आमी आतां आमचो कमवणारो कोण ना, आमगे भुरगे बाळ कोण ना, कमवणारो कोण ना. आमी 2 बिराडां हाडलेलीं पोटाक खाता आनी दोतोर आमकां दुयेंस आमकां सगळें. तर भाडेकाराक उदीक नाल्यार कशी रावतली आमगेर, खाली करून गेली मरे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.